नमस्कार. आयच्या रावंड टेबलाचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. सगळ्यांत पयलीं म्हळ्यार दिवाळीची परबी. आनी दिवाळीची परबी म्हणटना आमचे विशय जे आसात ते डेफिनेटली आज नरकासूरा वयल्यान सुरू जाता. पांडुरंग बाब गांवकार आसा आमचे बरोबर, जयल बाब अफांचो आसात, लौकीक बाब शिलकार आसात. आनी एक इंट्रस्टींग गजाल पांडुरंग बाब खूब वर्सांनी हांवें पळयल्या की ह्युमन रायट्स कमिशनान तुगेले दखल घेवन सांगलें की इतल्याच टायमार नरकासुराचें हें चलता म्युजीक, हाजी जतनाय पुलिसांनी घेवची म्हणून कांय हावजींग सोसायटी पणजेच्यो तुगेल्यो ह्युमन रायट्स कमिशना म्हळ्यार गेल्यो. आतां नरकासूर द डिमन हॅज बिकम अ ह्युमन रायट्स इशू. सो तुमचे ह्या विशया वेलें मत आमी जाणून घेवया आनी मागीर बारीकसाणी भितर या. हे काम एक्चुली पुलिसांचें. आतां ह्युमन रायट्स कमिशनान सांगप आनी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान सांगप एक खूब म्हणजे फाटले अनेक वर्साच्यान हें चल्लां की आतां सुरू जालें पळय. ह्युमन रायट्स कमिशनान दिला ऑर्डर काल आनी आतां बातमी येयल्यो छापून, पूण आयज सकाळच्यान धुमशान सगळें सुरू जाल्लें आसा. एटलिस्ट हांव कितें म्हणटा की शेजाऱ्या पाजाऱ्याक तुमच्या कोण सीख आशिल्लो मनीस आसा, कोण भुरगीं आसात, तांचो विचार तरी करून मातसो भुरग्यांनी हें करपाक जाय. म्हणजे हे जे कल्चर आसा न्ही तांकां चडूय आमी खतपाणी घालपाची म्हाका दिसता गरज ना. आनी सगळ्यांनी मातशें लिमिटान रावन करपाक जाय. ह्युमन रायट्स कमिशनान जरी सांगलां पुलिसांक तरी पुलीस एक्ट जाले अशें दिसना आतां दिसभर तरी. म्हणजे आत्तां आरत्यो वाचपाक लागल्या. म्हणजे कित्याक तूं ऑब्जेक्शन घेवपाक येयलो जाल्यार सांगपाक न्हू देवाचें गाणी ऑब्जेक्शन घेता काय म्हणून सांजचें नरकासूर वाचतले. आतां जर दिसभर चालू आसा न्ही दिसा वयलें ते तूं जर आतां आयकल्यो जाल्यार बरी बरी गाणी आरत्यो भजन बी लागलेले आहा, पूण तेच रिमिक्स स्टायलीन लागलेले आसा. सांजचे ते नरकासुराची गाणी वाजयतले. सो म्हाका दिसता की प्रश्न सांजे पुलिसांक सांगून म्हाका दिसना काय फरक पडटलो म्हणून. प्रश्न सांजेचोच आसा न्ही. हय सांजेचोच आसा. पूण म्हाका दिसना की म्हणजे हे टेलिकास्ट जातले सांजेच. पूण म्हाका दिसना की आमी सारकी अशी टायमार टेलिकास्ट जातले ज्या टायमार डेसिबल लेवल वाडपाक लागिल्ले आसता. हय हय. सो योग्य गजालीचेर आमी चर्चा सुरू केल्या लोकी. हांव सकाळीं पणजेसान बेश्टो रावंड मारतालो. अशें म्हाका कुतूहल आसता रावंड मारपाचें. रावंड मारतना पयल्यार एक नरकासुराक उबो करपाक ती क्रेन हाडिल्ली. क्रेनीन नरकासूर उबी करताले. येदो व्हडलो नरकासूर कळ्ळें तुका. दुसरी नरकासुरा म्हाका एक व्हडलो ट्रकूच हाडिल्लो सावंड सिस्टम घेवन. ती सावंड सिस्टम थंय उबी करपा खातीर तुगेले सगळे जाण धडपडटाले. बाकीचे नरकासूर हळू हळू करून एसेंबल जाताले. एसेंब्ली चालू आशिल्ली. पूण प्रश्न आयलो खंयचो? प्रश्न आयला तो ह्युमन रायट्साचो. आनी पणजे तर अशें जालां, हांवें एक कडेन पळयलां की बिल्डिंग 2 आहा आनी नरकासूर 3 आहात. अशें सुद्दां चित्र हांवें एक कडेन पळयलां. 2 बिल्डिंगो 3 नरकासूर, पण तांचे म्युजीक सिस्टम्स त्या बिल्डिंगेच्या अर्दार पावतात. इतली व्हडली आहात. आतां हेजे ह्युमन रायट्स आनी नरकासूर काय आपल्याला रायट्स क्लेम करपाक शकना. पण नरकासूर करपी जशें पांडुरंग बाब म्हणटा कितें कितें आर्ग्युमेंट घेवन येवपाक शकतात. हें कशें टॅकल करपाचें? नरकासूर आहा पळय न्हू, आमी आतां ती आमची एक हें प्रथा आहा की त्या टायमार नरकासुरान खूब जाणांक त्रास केले त्या युगान. आनी मागीर कृष्णाक सत्यभामा वांगडा वचून ते युध्द करून ते युध्द ते जिखले आनी तेजो नाश केलो. हांगासर ह्युमन रायटान केस घेतल्या, पण ती केस अगेन नरकासूर आसपाक शकना. ते कोण सरावंडिंगा तेंचे खातीर आहा. आनी केस जी आसली जी गाजली गोंयभर ती फक्त एक स्पेसिफीक एरिये पुरती कॉलनी पुरती आसली जी सांतिनेजच्या. पूण हेजो त्रास आहा पळय न्हू हो गोंयभर आमी पळयता. त्या कॉलनीक जे कायदे लागतात ते सगळे गोंयभर लागतात न्ही. पण हेजेर म्हाका दिसना एक्शन कितल्या प्रमाणार जातली म्हणून. दुबाव आसपाकूच जाय. कारण आमी तांकां जर रातचे टायम लिमीट दिला न्हू, हेंच्यांनी आयज सकाळच्यान म्युजीक स्टार्ट केला. नरकासूर एसेंबल जावना बट तेंचे म्युजीक स्टार्ट आहा आनी ते पळयता की मेकर्स ऑफ नरकासूर असेंबल जाले. हय. आनी अशें हांव सुद्दां चिंत्तालो की आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड कोण पळयता, जेणी नॉयज पोल्युशन पळोवपाक जाल्यार मिनिस्टर आहा आलेक्स बाब. आनी आलेक्स बाबाक जर कोणी अप्रोच जालो की बाबा तूं कितें करता, तो पयलीं म्हणटलो आपूण बाबा कांय करिना. पयलीं एकदां स्टेटमेंट केलो आपणी आनी आपले ते हिंदूचेर म्हणून आंगार येयले. हांगा नरकासुराची आपूण नरकासूर तो जावन सुद्दां आपूण तेजे वाटेक वयचो ना म्हणलो. अशी परिस्थिती तेजेर आसतली. पोल्युशन कंट्रोल म्हणजे एनवायरमेंटाचो मिनिस्टर जावन सुद्दां अशी परिस्थिती आसा. अशी परिस्थिती बरें काडलें तरी सोदूना. हांवें आलेक्स बाबाचें चिंतलेंच नाशिल्लें. तरी सुद्दां पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान काल ऑर्डर काडल्या. फाटली खेपेक कितें जालां ताचे उपरांत आलेक्स बाबाचो नरकासुराचो विरोध करचो ना म्हणटा. ऑर्डर काडल्या पण ऑन ग्रावंड
चेक करपाक जाय. पयलीं म्हटल्यार इन्फ्रास्ट्रक्चर तितलें आसपाक जाय आसल्यार त्या टायमार चेक करपाक जाय. थंय असले गजालीन कितें इश्यू जाता ते मागीर ते धर्माचेर येता. ते आमचे ट्रेडिशन म्हणटा, मागीर ते पांडुरंग बाबान म्हटलें तशें ते म्युजीक चेंज करतले आनी देवाचें कितें लायतले म्हणून तुमी ट्रेडिशन जर म्हळें लौकीक बाब जाल्यार हांव आनी तूं जेन्ना ल्हान आशिल्ले तेन्ना काय 6 पॅक्स नरकासूर आमी पळयल्ले ना. कळ्ळें तुका? हे सगळे नरकासूर सगळे व्हडले व्हडले जिमा वचून आयल्या कशें दिसता. बरोबर न्ही तुका? तुवें आनी हांवें ल्हान आसतना असली आतां हांवें आनी तुवेंच जर ल्हान आसतना असली नरकासूर पळयल्ले ना तें कसलें ट्रेडिशन? आनी प्रमोद आमी जो नरकासूर पळयला, तसली पळयला. थंय 2 ताशे आनी एक धोल होच आवाज बरोबर. जाय तितलो आवाज आनी तेजो त्रास लोकांक जायनासलो. Correct. हें कितें चल्लां तें वेगळेंच चल्लां. हय, ही ट्रेडिशन न्ही. इतली तरी आमी मान्य करपाक शकतात. तुम्ही ढोल ताशा वाजया ट्रेडिशन न्हू. ढोल ताशा हाडून वाजया, शेमेळ 4 वाजया. ढोल वाजया, हय. 4 शेमेळ वाजया. बरोबर. तुम्ही ते ढिंचेक वा ते एक कर्णकर्कश आवाज म्हणटा पळय न्हू तो करून लोकांक त्रास ढोलाक कोण सोसायटीक तुमी धारे ढोलाक कोण ऑब्जेक्शन घेवचो ना म्हाज्या हिसपान. कोण घेवचो ना. ढोलाक कोणूच ऑब्जेक्शन घेवचो ना. जोयल बाब, बिफोर वी गो इन टू द अदर निटिग्रिटीज ऑफ नरकासूर, कारण आज म्हाका दिसता सगळे लोकांक ह्या विशयाचेर मागीर आमी रियल नरकासुरा मारया. पयलीं आमी हे तयार केले नरकासुरांचे उलोवया. हे पळयतकीर तुकाय बी आसना. हे पळय दोग जाणां तर म्हाका सरळ सांगलें ती ऑर्डर बिर्डर बऱ्या, ह्युमन रायट्स बऱ्या, आमकां कांय आसना म्हण जावपा तें जातलें म्हणून. तुवें तेंच म्हणटा. प्रमोद, हो आवाज जो येता आसा वाडत आसा वर्सां वर्स. लास्ट इयर हांगाच आशिल्लो आमच्या ऑफिसाच्या सायडीनूच आशिल्लो आनी इतलो भयंकर सावंड सामको की यू नो देर वॉज नो चान्स यू कूड वर्क इन द ऑफिस इनसायड. एंड आवर ऑफिस इज कंप्लिटली एअर टायट, लायक यू नो तांकां ग्लास एन्क्लोजर आसा आनी कितें आसा, मिन्स लायक विंडोज ना. पूण तरी आसतना इतलो मोठो आवाज येवंक लागलो की इट वॉज इम्पॉसिबल टू वर्क हियर. अशेंच जालें की पुलीस आयले आनी पुलिसांनी तांकां सांगलें मातसो लो करा. ताणें केलो सावंड. पुलीस गेले म्हणटच परतून ताणें अशें हें केलें. सो दीज थिंग्स लायक आतां पळय ह्युमन रायट्स तेणें एक एडवायजरी काडल्या की ऑर कॉशन नोट काडला की मातसो तेंचेर पुलिसांनी हें दवरचो म्हणून मातसो हें करून. पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड ऑल्सो वील से दॅट ओके फायन वील ऑल्सो बी मॉनिटरींग. पूण कांयच जावंक शकना हिंगा. कित्याक नंबर 1 एज हेणें म्हणलें तशें लौकिकान म्हणलें तशें की देर इज अ लिटल बीट ऑफ रिलिजियस टच टू इट. सो कसली नरकासूर रिलिजियस हे भायर आहा ते आमच्या ते रिलिजियस ना जाल्यार देखून अशें दिसतलें की ओन्ली हात बेश्टोच हात घाल्ल्या भशेन हात घालपा भशेन दिसतलो. दॅट इज वन पार्ट. सेकंड पार्ट इज तूं करतलो जाल्यार केन्ना खंय करतलो, खंय हात घालता. इट्स ऑल ओवर गोवा. हय. So either are you going to do it only in Panjim or are you going to do only in Margaon? Sekhat na no, the government machinery itself will be falling short if you are going to control this sound. There are too many narcasurs tonight to apprehend them. So the best way possible would be the government, like I CM ने म्हणलें after the cabinet briefing तेणे म्हणलें की एक शांतपणान करचें, लिमिटाच्या भितर करचें, एन्जॉय करचें. वील ऑल्सो एन्जॉय, एवरीबडी लेट एवरीबडी एन्जॉय म्हणून. सो एटलीस्ट दॅट शूड बी द बेंचमार्क. दॅट शूड बी द मेसेज अक्रॉस. तुजी लिमीट ते म्हजी लिमीट न्ही. नो, हांव कितें म्हणटा, म्हजी लिमीट ते हाजी लिमीट न्ही अशी परिस्थिती आहा हांगा. लिमीट आसो पूण एक तरी खंय तरी मदीं आमी एक हें करचोच पडटलो न्हू. यू कॅनॉट गो टू सच अ डेसिबल वेर यू कांट. एब्सोल्युटली सारकी न्ही. करून आनी एक गजाल म्हाका मेन्शन करपाक जाय. पयलीं आमचे टायमार म्हणजे वाड्यार एक नरकासूर आसतालो. सो हांगासर आमी पयलीं पळयल्या की नरकासुराचो नंबर ऑफ नरकासूर कमी आसताले. सो तितले तेंचे सावंड सिस्टम कमी मातशे स्प्रेड जावन वयताले. पूण आतां हांकां पॉलिटिशनाकूच जबाबदार धरचे पडटले. जे स्पॉन्सरशिपा भुरगे येयले, बरी स्पॉन्सरशीप दिली, ते मागीर जितली तेंची स्पॉन्सरशीप मेळ्ळ्या त्या कॅपेसिटीचे ते सावंड सिस्टम हाडटा आनी जितली पॉलिटिशियन स्पॉन्सरशीप दिवपाक लागले आनी ती मेळटा म्हणून नरकासुराचो नंबर वाडपाक लागला. सो आमी जर सांतिनेजचे लेनीक पयले अश्विनी टू शीतल पर्यंत थंय 4-5 नरकासूर आहा तेंचेर स्वताची हांवें अशे 4-5 रस्ते पयल्यात ते बिल्डींग कमी आसा आनी नरकासूर चड आहा. सो हे पॉलिटिशियनाकूच तेका तितले जबाबदार धरचे. आनी एक पॉयंट आसा कितें आतां नारकासुराचो एक दीस ते म्हणटले कितें की असले नारकासुराचें एनवायरमेंट आमचे नॉर्थ गोवा कोस्टल बेल्टान सदांच आसता, स्पेशली ऑन द विकेंड. कोण कांयच करूंक शकना. हांगाच लागता एक दिसाक तुमकां अशें म्हण आर्ग्युमेंट चलतलो. मागीर बेजिकली ते कशें आसपाय जोयल बाब, आमकां एक दीस त्रास जावन आमी जें उलयतात पळय तें थंय अंजुनाचे लोक एवरी डे आनी एवरी विकेंड फेस करतात. हाजे वेल्यान तरी आमची सेन्सिटिविटी त्या लोकां विशीं वाडपा जाय. आमगे उलटेंच जाता. आमी अशें सरळ वचत नात कशे, वाकड्याच वाटेन वता कशे.
तुगेले मातलो सारकी न्ही आतां ती क्रेन हाडिल्ली पळय ते नरकासूर उबो करपाक हे पयशे खंयच्यान येता पांडुरंग बाब आमी आतां पळय म्हाका ते अशी नरकासुराचेर इवनिंग आयली न्ही ते आमी ते अनएम्प्लॉयमेंट डेटा बी तुगेले पब्लीश करता पळय ती फोकाण दिसपा लागता म्हाका इतलो पयसो आहा आमचे कडेन आज रातीन जर तुवें जर बेश्टा एक दीस हांवें इलेक्शना टायमार अदमास काडिल्लो की गोंयभरचे जर नरकासूर केले जाल्यार आमी ऑलमोस्ट 50 कोटी रुपयांचो गोबर केल्लो गोबरूच न्ही तो सकाळ फुडें उठ्ठा ताका उलपा येतात आनी कितें करता नरकासुराक सो 50 कोटी रुपयांचो गोबर आमी एका रातया भितर केल्लो आतां इलेक्शन ना म्हणटकीर ते 50चे घडये 35 जाले आसतले फुडली इलेक्शनां 50चे 60 जातले कळ्ळें तुका आमचे कडेन जर एका रातया भितर गोबर करपाक 40-50 कोटी जर आसात जाल्यार आमी खंय आमकां कितें कशी आर्थीक आनी हें कितें उलोवपाचें आमी क्रेनी हाडून आमी नरकासूर उबी करतात जाचे हाती ससा तो पारदी अशें कितें म्हणटात ते जाच्या हाती नरकासूर तो कोण तो तेच पारदी जाले आतां म्हणजे म्हाका दिसता ही जी पावराचो मिसयूज करून अशें म्युनिसिपालिटीची जर यंत्रणा जर वापरून आनी जर सरकारी यंत्रणा वापरून जर तुमी नरकासूर करता आसत जाल्यार हो पावराचो मिसयूज आनी तूं म्हणटा असो म्हाका अजाप दिसता की बेरोजगारी बेकारी म्हाका नरकासूराचो इवनिंग आयले की म्हाका प्रश्न पडटा आमचे जर गोबर करपाक जर 40 कोटी आसात आमचे कडेन गोंयभर आमी एक 40 कोटींचो गोबर करतले इतले जर पयशे आमचे कडेन आसात जाल्यार आनी कितें आर्थीक परिस्थिती बेरोजगारी उलयतात चडय आसतली म्हाका दिसता जर कावंट केलें जाल्यार हांव इलो मॉडरेट नरकासुराका विरोध ना नरकासूर आमी ल्हानपणांतल्यान आमी ते करीत आयला अजूनय करता नरकासुरा विरोध कर हे जे चल्लां तेज्या नांवान जे नरकासुराच्या नांवान जे चल्लेले आसा जो डीजे लावपाचे आनी कितें करपाचे लोकांक जो मानसीक त्रास जो जाता हेचो ताका विरोध आहा ते जावचे न्ही तेजेर कंट्रोल दवरपाक जाय आनी म्हाका दिसता की पुलीस जे आसा पुलिसांनी ह्या कामान एक्टीव जावपाक जाय ते तुका रातचे आयज फोन सुद्दां घेवचे ना पुलीस फोन घेतल्यार पावता म्हणून सांगतले असले आहा सो आमी त्या लोकांचो विचार करपाक जाय जो कोण सीख आसता किंवा ताच्या घरान बारीक विचार करपाक जाय म्हाका एक सदांच हें बरें दिसतालो आमी जो बरो ना ताचोच विचार करता बरें आसता मनशाचे विचार कित्याक करप न्ही ताणें कित्याक सहन करचें तो बरो आहा म्हणटा आनी सहन करप हें आनी दुसरी गजाल ही जी आसा तुगेली पयशांचो गोबर करपाची आतां तुवें सांगलें बरें करून ते स्पॉन्सरशीप मागपाक वतात आनी ते आमगे राजकारणी स्पॉन्सरशीप दितात म्हाका एक राजकारण्यान सांगलें आपणें दिलें ना जाल्यार ते दुसऱ्या म्हऱ्या वतात दुसरो दिता म्हण तांकां आमकां लज ना आमी स्वताक जे आमी तरणाटे म्हणटा पळय आमकां लज ना असो एक प्रश्न पडटा म्हाका तुका कितें दिसता हेजेर अशी कमेंट करीत जाल्यार आंगार येवपाची आनी तूं आतां तशी व्हडली तरणाटे उरली ना चुक कर तूं कमेंट कळ्ळें एक्चुली आमी सतत पॉलिटिशियनांक ब्लेम करता एक्चुली आमी म्हणटा पळय न्हू इवन इलेक्शनाच्या टायमार की पॉलिटिशियन पयशे वाडटा पूण एक्चुली पयशे घेता कोण लोक घेता सो करप्ट कोण वोटर करप्ट सो हो तेतूंतलोच एक हांव ताका डायरेक्ट करप्शनाच्या हितून व्हरना पूण हो तेतूंतलो एक भाग आमी मागपाक वयता सो जर त्या भुरग्यांनी तो ग्रूप ऑफ यूथ तेंच्यांनी जमोन जर स्वताच्या कुस्तार त्यो गजाली केल्ल्यो पळय न्हू स्वता म्हणून केल्ल्यो पळय न्हू तेंचें मातशें बजेटूय कमी आसपाचें आनी तो सिस्टमॅटीक जावपाचो हांगा ते फ्युएलिंग जाता एक्स्ट्रा जेन्ना फंड येता तेन्ना तो कशा कसो मोडप जाता सो हो तेजो प्रकार आहा आनी त्या फंडिंगाचें एक्चुली दोनी वटांनी ते चिंतपाची गरज आहा दितल्यानूय चिंतपाक जाय आनी घेवन मोडटल्यानूय चिंतपाक जाय दितलो चिंततलो हाजेर आतां म्हाका विश्वास उरलो ना कारण ताका थंय राजकारणांत सर्वायव जावपा जाय कळ्ळें तुका ताका राजकारणा भितर सर्वायव जावपा जाय ताका मत मारपीत जर आमी नालायक कशे वागपा लागले आमी नालायक तुमी मात लायक जावपा जाय आमचो लिडर म्हणून ही अपेक्षाच कितली तुगेली पिशे न्ही पिशेपणाची गोंयच्या म्हणजे इतकी दुर्दैव आमचें की गोंयच्या राजकारणाचो आनी गोंयच्या इकॉनॉमीचो संबंद हे नरकासुरां कडेन फुगड्यां कडेन टुर्नामेंटां फुगड्यो नरकासूर हे राजकीय हेचे भाग टुर्नामेंट मध्ये सुद्दां एक सर्टन लेवलनी हांव अंडरस्टँड करता कारण थंय एक स्पोर्ट आसा स्पोर्ट्स रे आसा हें कितें हे 6 पॅक नरकासूर तुका दिसना तशें 6 पॅक्स नरकासूर अशें म्हणून ते द यूथ सी इट एज एंटरटेनमेंट ते तूं पळयलो जाल्यार ते म्युजीक आनी ते डान्स आनी सगळें ते
खावप आपल्या बोल्सांतले पयशे काडून करपाचे एंटरटेनमेंट दुसऱ्याच्या बोल्सांत ते करूंक कितें शकना बिकॉज वॉट हॅपन्स इज नाव द कॉस्ट ऑफ वन नरकासूर गोज अप टू आय थिंक लॅक्स ऑफ रुपीज हय. सो तशें तर कोण करचें ना न्हू सो वेन यू गेट अ स्पॉन्सर बेसिकली दे आर एन्थ्यूज एंड दे आर तेंचो मातसो आनीक मोटिवेट जाता ते मातशें व्हडलो करपाक ते 6 पॅक्स बी म्हणटा हय. न्हू तशें ते आतां सगळ्याक नरकासुरांक 6 पॅक्स आयिल्ले आनी ते लुकींग फिरोशियस वेरी लुकींग वेरी फेरोशियस. Ferocious. But again, going back to Pandurang's point, you know, what he had said is policing करपाक is not so easy. And especially when you are in this kind of festivity, तो एक पुलिसांकूय तो मरे हें करूंक शकना ते म्हणजे लायक दे डोंट वॉन्ट टू डॅम्पन दॅट फेस्टिविटी ते येता आपलें काम करता मातसो बाबा लो कर म्हणटा आनी वयता बट आफ्टर दॅट अगेन दे मुगेल हांव खरेंच सांगू नरकासुराचो जेन्ना विशय येता पळय मुगेले वेवस्थे कडेन मुगेली व्हडली कंप्लेन ना कारण ती वेवस्था कितली कितली नरकासुराक एप्रिहेंड करतली वाय वी शूड ब्लेम द सिस्टम. सिस्टम या प्रत्येक खेपेक जेन्ना जर आमचेच भुरगे न्ही ते जर तुगेले तशें करून जर वागता जाल्यार आमी वेवस्थेक ब्लेम करून करून पांडुरंग बाब कितें जातलें न्ही. वेवस्थेन नरकासूर वेवस्थे भितर नरकासूर आसा तांचे म्हाऱ्याक आमी आतां येवया. तुवें म्हाका योग्य मुद्द्याचेर हाडलो. आतां पयली गजाल जी आमी उलयताली पळय ती म्हळ्यार आतां हें जे आतां फेक जॉब जे आमी म्हणटात हें जशें इन्वेस्टिगेशन मुखार वता पळय ताका फेक जॉब म्हणप काय म्हणप ना असो एक प्रश्न म्हाका पडला. कारण जी नांवां येवपा लागलीं ती जर पळयलीं की आपणी 2 गव्हर्मेंट सर्वंटाक हाताक धरून गव्हर्मेंट ऑफिसरां हाताक धरून 2 जाणांक जॉब लावन दिलो म्हळ्यार हे फेक जॉबूय न्ही. पयशे घेवन जॉबाची कामां जाल्या आसतना मनशांची कांय जाणांची. सो आमी जनरली आतां मिडिया म्हणून आमी बाबडे फेक जॉब म्हणटाले. आतां इन्वेस्टिगेशन मुखार वता तशें ते फेक जॉबांतले थोडे जॉब रियल आशिल्ले अशेंय दिसपा लागलां. हें कितें प्रकरण? न्ही म्हाका दिसता म्हणजे फेक जॉब स्कॅम अशें हो तूं म्हणटा सारकें हो प्रकार जावं न्ही तो हे लोकांक चिटींग केला लोकांक ठगयल्या लोकांक फटयल्या ही चिटींग केस जाचे म्हणजे आनी लोकूय आमचे कशें जाणा प्रमोद अरे तूं कोणच न्ही जो पयशे तुजे कडेन म्हाका जॉबाक तो स्वता जॉबाक ना आनी आमचे लोक काडटा आनी लाखांनी रुपया म्हणजे म्हाका एका इंजिनियरान मॅसेज धाडलो पयर पांडुरंग बोल फोंड्याची एक केस जाल्या जेणी सांगला की आपूण 15 का 16 लाख कितें दिला म्हणून तेजी फॅमिली BPL म्हणटा तो BPL फॅमिली कडेन इतके कॅश खंयच्यान आयले पयशे असो एक प्रश्न येता. दुर्दैव कितें आमचें की आमी जॉब मेळचो म्हणून कितेंय करूं शकता आमचे लोक कोणाय कडेन दिवं शकता गव्हर्मेंट जॉब मेळचो म्हणून गव्हर्मेंट जॉब मेळचो परत परत करेक्शन करता. खंयच्या सटर पटर मनशा कडेन आमी त्याची लायकी पळयनासतना तेजो बाबा कोण आहा तो तेजी हे कितें तो खंयचे पॉलिटिकल हेका अटॅच आसा काय कितें तो दिवं शकता काय नोकरी कोण असो दिवं शकता नोकरी अशी गव्हर्मेंट नोकरी दिवं शकता आयज काल ना. सो हे जे बरीच वर्सां चल्लेले फाटले की पयशे घेवन नोकरी मेळटा ते पयशे घेवन नोकरी मेळटा ते हे लोक ते जेंच्यांनी शेकड्यान लोकांक फटयला. म्हणजे एक प्रकरण आहा सातांद्रे मतदारसंघान तो म्हणटा 2-3 कोटीचे लोकांक फटयला. पयर मुरगांव जो कॉन्स्टेबलाक जो टर्मिनेट करपाची नोटीस काडल्या त्या भुरग्यान 2-3 कोटी लोकांक कोटीचे चड म्हणटा ते आनी स्पेशली बायलां फसलेली आहा भितर जी टिचरीच्या जॉबाक येयल्या आनी LDC जॉबाक येयल्या अशें. सो म्हाका हे गोंयभर हे असले लोक आसात हे ठगसेन हे फटींग लोक हेंच्या एका लोकांनी बळी पडपाक जायना. एटलिस्ट तुमी म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जे आज मुख्यमंत्र्यांचो आज पुनरुच्चार केल्लो आसा आयज की असल्यो गोश्टी जावपाक जायना म्हणून स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आसा ते म्हाका दिसता आमी गोंयकारांनी हे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जावपाक जाय म्हणून सरकाराचेर दबाव घालपाक जाय. हे असल्या लोकांक न्ही आनी मुख्यमंत्र्यांनी आतां म्हाका दिसता कायदो करचो पडटलो. हे सुटपाक लागल्या बेलाचेर सकाळी अरे सांजे सुटपाक लागल्या लोकांचे जर तुमी जल्माची कमाई जर लुबाडून तांकां नागोवन जर तुमी सुटपाक लागले हे जो लोक जाल्यार हे डेंजर. कंप्लेनी करपाक कित्याक लोक येताले कितकेशेच लोक आहा सांगतात म्हाका एक आमदारान पयर फोन केल्लो तो म्हणपाक आपल्या मतदारसंघातले 2-3 कोटी तरी म्हणजे पयशे तेणी व्हेल्या लोकांचे ते लोक कंप्लेन करपाक येवंक ना अजून असं सुटपाक लागला लोक कित्याक येतले म्हणून खंय तरी कायद्यान खंय तरी प्रोविजन करपाक जाय. एक म्हळ्यार सुटपाक लागल्या कित्याक येतले हो एक भाग आहा. दुसरो जर तुवें कंप्लेन करून सांगची पडना आपणी कॅश काडून दिल्ली म्हणून इतली लाख रुपयांची ती जर तुवें पुलिसे मुखार वचून सांगलें पुलीस तुका पयलीं विचारतले कॅश खंयच्यान आयली काय म्हणून. फॅमिली आहा जो तुका म्हाका रीण काडला एक म्हणजे एक पॉयंट सांगता तुका म्हाका फ्रेंडाक कसली गरज आहा म्हणून सांगल्यार कोण दिवचें ना. हय तुका MTSची नोकरी दिता हांव इतले भरचे पडटले म्हटल्यार लोक दितात. हे आश्चर्य गोंयकारां कडेन इतके पयशे आहात खंय तरी घालून दवरले हेंच्या लोकांनी हे कितें काय म्हणून आनी फसतात काबार न्ही आतां लोक हे बाबडे लोकीक हांसता तो म्हणटा लोक फसता तूं हांसता कितें हांसता
आतां जॉबाचे जे आहा पळय न्हू जे फाटल्या रावंड टेबला आमी हे पॉयंट डिस्कस केल्ले अशें न्हू की पयशे घेवन फटयल्या तेंची न्हू एक मोडस ऑपरेंडी आहा पळय न्हू तेंच्यांनी पयलीं थोड्यांक जॉब दिल्या म्हणजे आतां केसींतल्यान सगळेच फेक न्ही. सो पयलीं दिले उपरांत कळटा की बाबा हांगा इन्वेस्टमेंटांतल्यान रिटर्न्स मेळटा क्रेडिबिलिटी एस्टाब्लिश केल्या. आनी मागीर कोण येयले ते सगळे हय फसले असलो तो प्रकार जाला आनी आतां आमी फोकस फक्त एक केसीचे ते पुजा नायक ती अरेस्ट जाल्या म्हणून तेजे उपरांत अश्यो टोटल पुजाची धरून 4 केसी एक काणकोणा केस आहा एक फोंडेची जी पणजे ट्रान्सफर जाले एक तो पुलीस IRVचो पुलीस म्हणटा तेणी ते केसीन एक ती प्रिंसिपल एके स्कुलाची खंयची तरी प्रिंसिपल अरेस्ट जाल्या एकटी कोण तिका लुकआवट नोटीस इश्यू जाल्या सो असल्या हेजेर म्हणजे इतले डीप हे नेटवर्क गेल्ल्या आनी दुसरें खंयचो जनरल मनीस असो जो तो पुलीस आसूं स्वता वा स्वता गव्हर्मेंट सर्वंट आसूं तेजे कडेन कॅपेसिटी नासता कोणाक जॉब दिवपाची. आयचे जर आमी जॉब दिवपाची आमी गोंयांतली परिस्थिती पयली पॉलिटिकल पार्टी जॉब प्रॉमीस करता ओपनली आनी ते जॉब मागीर जे कोण मिनिस्टर बी जाता पळय न्हू तेंचे जॉब तेंचे डिपार्टमेंटांतले जॉब पयले जाल्यार ते कशे खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन आपल्या कडेन चड ह्यो सगल्यो गजाली घडटा. हितून आमकां इतले तरी दिसता की ऑफिसराच्या हातीन तितल्यो पावर्स त्या प्रमाणान आसा अशें दिसना ते प्रोसिजरान खंय तरी फॉल्स आहा खंय तरी लुपहोल्स आहा हें दिसता. सो हेंच्यांनी पयलीं जॉब दिले ते कशे दिले त्या 2 गव्हर्मेंट ऑफिसरांची नांवां येता एक्चुली त्या एंगलान सगळे हितूंतल्यान इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय की बाबा खंय पॉलिटिशियनूच इनवॉल्व आहा काय कितें खंय केन्ना तरी एक मिनिस्टर आसलो तेणी फाटलो जॉब दिला काय कितें अशें करून ह्यो गजाली इन्वेस्टिगेट जावपाक जाय. आयज कॅबिनेट जेन्ना जाली मुख्यमंत्र्याक मुद्दाम एक प्रश्न येयलो तुवें हे केसी बद्दल इन्वेस्टिगेट केलें पण फाटल्या दिसांनी जेन्ना दीपक पावसकर PWD मिनिस्टर आयले तेन्ना बाबुशान स्वता पयशे मागता म्हणून आरोप केले आनी तेजे पयशे घेवन जॉब दिता म्हणून तेजेर 3 IAS ऑफिसरांची कमिटी घातलेली आनी तेजे जे रिकमेंडेशन येयलें तेजेर क्वेश्चन केलें तेणें हांवें ते कोर्टान आनी मागीर तेजे फुडल्यान तेजे रिप्लाय करता आसतना तेणी केलें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इज द ओन्ली सोल्युशन म्हणून हेका. सो आतां त्या स्टेजीचेर येवन रावला की स्टाफ सिलेक्शन जालें की एक्चुली 12 मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल आसचेना खंय तरी एक सेंट्रलायज जातलें रिस्पॉन्सिबल कितेंय प्रॉब्लेम जाता ते एक्के पॉयंटाचेर येतले एकावंटेबिलिटी कमी लोकांचेर येतली तेन्ना असल्यो गजाली तेन्ना घडपाक लागल्यो जाल्यार ट्रॅक करपाक बऱ्यो पडटल्यो. सो ही सिस्टम आनी फूल प्रूफ जावपाक जाय. हे आतां जे हे सद्याचे गव्हर्मेंट करता पळय न्हू फाटले जॉब भरपाक परत एकदा एक्सटेंशन फाटले जॉब भरपाक परत एकदा तेवूय बंद जावपाक जाय. तेवूय बंद जावपाक जाय. जोयल बाब आमी गांवांनी नरकासूर उबे हाजे वयल्यान सुरवात केल्ले आतां गांवांनी एजंट उबे ह्या अशा विशयाचेर आमी पावल्यात. हें कितें नाटक आतां हें नाटक येता तूं एजंटाक दोश दिता कारण पळय कायद्याच्या दृश्टींतल्यान तो फुटोवन गेलो फटवलें तांचें कितें. प्रमोद this job racket whatever you call it or job scam or cash for jobs हेची सुरवात आतां जावंक ना and who has started this is because we have a political system like this. Okay, if you may recall 15-20 वर्सांची पयलीं एक SPचो पोस्ट आशिल्ले ते रद्द केल्ले. SPs to the level of SPs deputy SPs have been scrapped held recruitment झाल्ले तेंचे आनी होल्ड केल्ले for the simple reason that they did not follow the protocol. There was some discrepancies and मागीर कळ्ळें की there are a lot of money which was paid म्हणून खंयच्यान आनी कोण पे केलें. इज इट अ कॉमन मॅन हू इज गोइंग टू पे टू SP level and tell somebody that there is a SP job? These are coming from a political system which is created, quota system of jobs. The political system which has facilitated these things is leading to such kind of scams. Yes, political quotas म्हणून आशिल्ले, job quotas म्हणून आशिल्ले, एक मिनिस्टराचो कोटा आशिल्लो job. Where are this quota and where is merit? So when you have this kind of a system, obviously people will take advantage of it. गजाली तयार जातल्योच आणि तेन्ना एक एजंट तयार जातलो आनी तो म्हणटालो कितें आपण मिनिस्टर कडेन बरो क्लोज आसा तुजी फायल आपण हें करता. टुडे CM अगेन एट द कॅबिनेट ब्रिफींग ही सेड इट इज सरप्रायझिंग दॅट एक एडवर्टायजमेंट देखून नासतना लोक पयशे दितात. सी दिस लेवल ऑफ No, there is two things: level of belief and level of disbelief. Disbelief. Yeah, level of belief that by giving money, you can get the job done, and level of disbelief that anybody can give it. Anybody can do it. Why? Because there is certainly a political connection here. हितून एक गजाल म्हाका सांगपाक जाय. एक आतां जॉब मेळना म्हणून पयशे दिवन मेळना म्हणून कोण तरी फुड्यान येयलो
पयशे दिवन मेळो जाल्यार तो येवचो नासलो. बरोबर. सो अशें जर पयशे दिवन जॉब जाल्ले आसत जाल्यार ते येवपाना न्ही. ते कितले बरोबर ते जॉब ते बरोबर कितले. तेजेर येवपाक जाय. ना हांव या Secondly, what I am saying is now that they are saying that okay action जातलें तांकां सोडचें ना आनी तशें म्हणलें कोणाक सोडचें ना. जो कोण ब्रायब दिता ताका तोय हे न्हू he is also accused. He is also accused. You are offering a bribe for a job that he is also an accused. And the person who has taken the bribe also is an accused. So where does it end? या वेर डज इट एक्शन दोगांचेरूच जावपाक जाय, दिवप्याचेरूय आनी घेवप्याचेरूय. म्हाका एकच गजाल दिसता ह्यातूं भितर आज सोपयतना दिवाळीच्या मुहूर्ताचेर खूब जाणांक नरकासूराचो मुहूर्त कसो दिसतलो परिस्थिती पयल्या भायर, पूण हो दिवाळेचो मुहूर्त. सो दिवाळेच्या मुहूर्ताचेर म्हाका एकच गजाल दिसता की फाटल्या एक वर्सभरा भितर आमी पळयलें आसतलें की कितलेशे जे नवीन रिक्रूट जाल्ले पुलीस कॉन्स्टेबल बी वेगवेगळ्या गैरकारभारा भितर सांपडपाक लागल्यात. वेगवेगळे मागीर अशी एकाच तरेची न्ही, वेगवेगळे गैरकारभारा भितर. म्हाका दिसता लौकिकान इशू काडलो, जयलान काडलो, पांडुरंग बाबान काडलो. जेन्ना अशी प्रकरणां जावन ताका मागीर तें कॅश फॉर जॉब्स नाल्यार जॉब्स फॉर कॅश कितें म्हणपाक आमच्यांनी, जेन्ना असल्या प्रवृत्तीचे लोक तुमी वेवस्थे भितर भरतात, एडमिनिस्ट्रेशना भितर भरतात, ते मागीर पुलीस खातें आसूं किंवा बाकीचे प्रशासना भितर आसूं, ते त्या वेवस्थेचो फुडली 25-30 वर्सां भाग जावन उरतले. आनी हे लोक आमचे बऱ्या खातीर थंय आयले नात. ते आमकांय नाडटले, गोंयाकय लुटतले आनी मागीर आमी हांगा बसून शंक मारून कांय फायदो ना. ही गजाल आमच्या तकल्याक केन्ना येतली हो प्रश्न म्हाका इतल्याच खातीर पडटा कारण फायनली दिवाळी आयली की आमी नरकासुरा खातीर पयशे मागपाक तांच्याच दारांनी वतात. हांव इतल्याचेर थांबतां. लौकीक बाब, जोयल बाब, पांडुरंग बाब, थँक्स अ लॉट फॉर पार्टिसिपेटींग. परत एक फावट सगळ्याक दिवाळीचे परबी. आज इतल्याचेर थांबता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तो न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का ह्या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता.